सो सेलिब्रेशन करतात। आज आमच्या बरोबर आमचे आमदार आलेले आणि गोयचे मंत्री निळकंठबाब हळदणकर, आमचे पर्यटन मंत्री आणि परवडचे आमदार रोहनबाब खंवटे आयिल्ले आसात आणि मोठ्या उत्साहान भाविक हांगा दिसतात। प्रत्येक वर्सा हांगा अशा तरेचेच मोठ्या उत्साहान आणि उमेदीन रामनवमी उत्सव हो कोलवाळे सेलिब्रेट जाता। कोलवाळ आणि परिसरातले मोठ्या संख्येन भाविक हांगा येतात आणि ह्या वर्सा एक वेगळो उत्सव वेगळो हे आसा, कारण राम लल्लाचें मंदीर जाल्यानंतर ही पयली रामनवमी आसा आणि संबंध देशभर एक वेगळ्या पद्धतीचे उत्साह आणि वातावरण आसा। हांव सगळ्या राम भक्तांक शुभेच्छा दितां आणि खास करून कोलवाळ ग्रामस्थ ज्यांनी ज्यांच्या इनिशिएटिव्हाचेर हे सेलिब्रेशन हांगा साजरे जाता। धन्यवाद। आज आमच्या बरोबर हांगा कोलवाळे आमी निळकंठबाब हळदणकराच्या मतदारसंघान देवळान जे आयिल्ले आसा रामनवमीच्या उत्सवाक, तातूंत जशें आमच्या अध्यक्षान म्हणलें भारतभर रामनवमी बऱ्या तरेन साजरो जाता आणि हिंदू धर्माक ही रामनवमी म्हणटकर एक खूब म्हत्वाचो सण। ह्या सणाक सगळे जाण आमी येवन राम जन्माक थंय भाग घेवन आमी ताजी पालखी पळोवन घेतात आणि गांवभर सगळे उत्सव आसता। आज अयोध्याच्यान प्राणप्रतिश्ठा राम लल्लाची जाल्ल्यान हे पयलें राम नवमी आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता उत्साह खूब लोकांचो वाडिल्लो आसा। एक बरी गोश्ट जातूंतल्यान जय श्री राम म्हणीत सगळे हिंदू भक्त आपल्या आपल्या देवळांनी वचून आपले ब्लेसिंग घेता राम देवाचे आणि आयच्या दिसाक ह्याच खातीर सगळ्या गोंयकारांक समस्त गोंयकारांक रामनवमीची शुभेच्छा दिता आणि अशेंच बरोबर रावन जय श्रीराम म्हणीत देश प्रगतीशील जाता आसतना आमी आमचो सगळ्यांचो राम जय श्रीराम म्हणटा आसतना रामाची आमी शिकवण घेवन फुडें वतले हे विचार घेवन सगळ्यां कडेन आव्हान करता। पयलींच रामलल्लाची स्थापना जाल्या उपरांत अयोध्येन ही पयली रामनवमी, पूण तितूनच्या तितून गोंय कोलवाळचें राम मंदीर हे जवळ जवळ 85 वर्सां ओल्ड पुर्तुगेज टायमा पासून आनी हांगा ही गोंयांत पयलींच रामनवमी पयलेंच रामाचें देवूळ आणि ह्या एरियेक जे मोठ्या प्रमाणात लोक साजरे करतात आणि संबंध गोंयचे आणि शेजारच्या गांवांचे लोक बऱ्या प्रमाणात दर्शन घेवन येतात आणि हे वेवस्थापना हे जे पळय कमिटी आहा ही बऱ्या पैकी रामनवमी करता आणि देवाचरणी प्रार्थना कर रामा कडेन की सगळ्या गोंयांत सगळ्या देशांच्या लोकांक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आणि सगळी तेंची मनांची इच्छा पूर्ण करची आणि सगळे प्रगतीशील देश बनवचो म्हणून। थँक्यू।